भोवमोगाचे न्हू हर एका आयतारा दिसा हें साक्रामेंताचें आराधन आमी पयलेचे बरीच दनपारां 12 तावन 1 पर्यंत आमी प्रसार करतले हांव दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हें आराधन आमी चलयता ह्या आराधनाक तुमचे कितें इरादे विनत्यो आसल्यार मागण्याच्यो तुमी सकयल काणसिल्ल्या नंबराक धाडून दियात तशेंच ह्या आराधनाक तुमी स्पॉन्सर जावन दानी जावन कुमोग करयेत मोगान आमी ती स्विकार करतले हांव तशेंच दैवीक अमृत मिडिया तर्फेन हे कार्यक्रम आमी आसा केला आसता दैवीक अमृत मिडिया ह्या खामाक आदार जावन आमी चलोवची यात्रेक पळयना मुखल्या दिसांनी आसतली युरोप यात्रेक पळयन इस्टर्न युरोप यात्रेक पळयन आनी हेर जायत्या भारता भितर आनी भारता भायल्या यात्रे पळयनाक तुमकां आमी मोगाचो स्वागत दिता तुमी आमकां ह्या यात्रेक पळयना भशेन संपर्क करा देव बरें करूं ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ भक्तिय आराधने आमच्या त्रिएक देवाक आमी आराधन करूया देवा बापाची देवा पुताची देवा पवित्रात्म्याची सगळो संसार आसलेल्या आमच्या देवाची आमकां सोडवण दितल्या जेजू क्रिस्ताची आमकां सत्तेन भरतल्या पवित्र करतल्या त्रिंदादीच्या तिसऱ्या देवाची जनाची पवित्रात्म्याची आमी आराधन करया जेन्ना आमी आराधन करता तवळ आमचे ते असले बेबिरांत आमकां पयस सरता आमचे ते असली पिडा शिडा गुण सदा ताच्या रक्तान आमी सोडयलेली आमी जाता ताच्या रक्तान आमी गुण जावंक शकता तिमोथेक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत देवाचे उतार आमकां म्हणटा आमी धैर्य सांगता तेन्ना देवाचो आत्मा आमकां धैर्य दिता
तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना बगार आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला आमी आमच्या जिवितांत कसल्या संगती भियोवची गरज ना सगळे संगती देवा कडेन आसात देवाक सर्व संगती साध्य आसात मनशाक असाध्य जाल्लें देवाक सगळें तें साध्य ताची आराधना करूंक आमी हांगासर आयल्या ताची स्तुती करूंक आमी हांगासर आयल्या ताच्या मोगान आमी बसच्याक आमच्या जिवितांत आसले सर पिडाशिडा गूण जावच्या खातीर आमच्या जिवितांत आसले सर बांदपास ते सुटच्या खातीर आनी आमी स्वतंत्र भुरगीं जावन जियोच्या खातीर ताचो आमी आदार मागया जेन्ना आमी नितळ काळजातावन ताका आराधना करता आमचें सगळें जिवीत ताका समर्पण दिवन आमी ताच्या सक्तीचेर फात येवन आमी आराधना करता थवळ सगळें देव आमच्या बऱ्याक पडचें करता आमच्या जिवितांत सुडका दिता आमची सर पिडा शिडा सोसूंक तो आमकां देर दिता सकत दिता बोळ दिता त्या सोम्याचो सांगात आमी मागया ताची कृपा आमी मागया आमचे जिवीत आमचे सर पिडा शिडा आमचे कश्ट आमच्या जिवितांत येवची सर पंतावना आमच्या जिवितांत अनुभव केले ते सर सलवणी आमच्या जिवितांत अनुभव केले ते सर निराशपण एकसरपण सगळे जेजूच्या पांयां तळे आमी भेटोवन दिवया आनी ताका आराधना करया आराधने ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗನ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಸಗತಗವ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ ಸಗತ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಆರಾಧನೆ कळसतावन आमी आराधना करता आसतना आमचे सगळे बेबिरांत आमच्या जिवितांत अनुभव करचे सरीतले बंदपास जेजू आमचे ता पयस करता पूण आमी मागता आसतना ताची स्तुती करता आसतना आमचे काळीज ते नितळ आसूंक जाय देखून जेजू दोंगरा वयल्या प्रसंगांत 8 बगेंत अध्याय 5 वाक्य 8 जेजू म्हणटा नितळ मनाचे कितले बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो नितळ मनाचे कितले बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो नितळ मनाचे कितले बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಸಗತಗವ್ಯ ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು
ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವಾಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Obrigado com a sua minha disso. Aleluia. Obrigado com a sua minha disso. Sua minha disso. Já sabia que eu também. Deva mogala bapa. Seglo संसार स्नेहा. आमका नवी आरक्षित करे. आमका नवी व्यक्ती करे. तुझे कृपेन बर. हालेलुया 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 हालेलुया. Obrigado com a sua minha disso. Oglap tu kasumya Yesu, vandan tu kasumya Yesu, stuti tu kasumya Yesu, महिमा tu kasumya Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. या पवित्र सक्रमेंतार तुका आराधन करूंक तुझी स्तुती गावूंक तुजो मोग नियाळूंक आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकारा करगान दिवंक तुझ्या पांयां तळा कलतेपणान आमी आजार आसा मोगळा जेसू तुझ्या दैवीक संगतपणान तुझ्या दैवीक सक्तेन तूं आमकां बरें तुझ्या मोगान तूं आमकां बरें तुझे बरी आमकां मोग करून शिकय तुझे बरी सदांच देवा बापाचेर विश्वास रावंक तूं आमकां शिकय तुझे बरी सदांच देवा बापाची खुशी करूंक आमकां तूं शिकय मोगळा जेसू हो थोडो वेळ तुवें आमकां हांगासर आराधन करूंक स्तुती करूंक तुजी होगलाप गावंक आमकां फावो केल्ल्या पासून फाटल्या दिसांनी तुवें आमकां शाबीत राखल्या पासून जेजू आमी तुका अर्गां दिता हो थोडे वेळ तुज्या संगता करसूंचो तुज्या संगता नव्यान आमचो संबंद नव्यान तो रचीत करूंक तुज्या मोगांत आमी जियोंक आमकां तुज्या कृपेन भर जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
एक घडी बरें फाटल्या दिसांनी सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणाचो आमी दायकन बसया. ताणें आमच्या कुटुंबाच्या संद्याचे ओतलेल्या सर बेसांवांचो आमी उगडास काडया. जायतें बरेंपण जायतें बेसांवां ताणें आमचेर ओतल्यांत. ह्या सर्वां पासून ताका आमी अर्गां दिवया, स्तुती करया. सान पावलो फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांत देवाचे उतर म्हणटा, कळनासतना तुमी मागा, सर घडीतांनी ताची स्तुती करा, ताका अर्गां दिया. तुमच्या देवाक तुमचें तान वितनेस जाय. कळनासतना ताची स्तुती करचें. सर घडीतांनी ताका अर्गां दिवचें. आमकां रचलेल्या देवा तावन आमचें तावन तितलेंच ताका जाय. वय मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां रचलां हेंच एक व्हडलें बेसांव. देव आमकां दिसपडटें राखता, सांबाळटा. आमचें जिवीत तें सगळें तोच सोलोवन व्हरता. हें ताचेंच तें बेसांव, ताचेंच एक वर्तें देणें. आमच्या भाव भयणीक ताच्या कश्टान वरा वेळार तो राखता, सांबाळटा. आमच्या जिवितांत सूख संतोश दूखय मेळटा. आनी ह्या दुखा वेळार कश्टा वेळारय सोम्यान आमचो हात सोडूना. आनी ह्या वेळारय ह्या घडये पासून सोम्याक अर्गां दिवया. आमच्या जिवितांत सोलवणी बगतासतना जेजू, आमच्या जिवितांत निरासपण बगतासतना जेजू, आमच्या जिवितांत एकसुरपण बगतासतना जेजू, जेजू तुवें आमकां सांडून घालूनाय. बगार तुजो हात तुवें आमचो हात धरून तुवें आमकां सांबाळलाय, राखलाय. ह्या पासून हांव तुका अर्गां दिता जेजू. सर आमी उबे रावया. एक घडी भर आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. जेजून आमच्या जिवितांत केल्लें सर बरेंपण परत आमच्या मतीं उगडास काडया. सकाळीं उठलें तो वळटा आमी न्हिदोंक वेदा पर्यंत आमी काडचें हर एक मॅट, आमी घेवचें हर एक निर्धार, आमी करचीं हर एक कामां, आमी चिंतचें तें हर एक चिंताप, आमी उलोवचें तें हर एक उलोवणें, सगळें तें जेजूच्या मोगान आमी करूंक जाय. आनी आमच्या जिवितांत जें कितें आमी सगळें करता तें सगळें ताचे वरवीं मात्र तें आमी करूंक शकता. आमच्या हाता पांयांक बळ भलायकी दिलें जाल्यार मात्र आमी चलोवंक शकता. आमच्या जिवितांत आमच्या मोतीन बरी चिंतना घाली जाल्यार मात्र आमी आमच्या तोंडान तें उलोवंक शकता. आमच्या मोतींत उडासाची सगत घालें जाल्यार मात्र खंयच्या वेळार खंयचें उलयचें म्हणून आमी तें उलोवंक शकता. आमच्या हातांक बळ दिलें जाल्यार मात्र आमी वावर करूंक शकता, दिसपडटें ग्रास जोडूंक शकता. आनी आमची सदांची कामां आमी करूंक शकता. आमच्या काळजांत बरी चिंतना जाल्यार मात्र आमी पेल्या लागीं बरो संबंद दवरूंक आमी शकता. पेल्या लागीं मोगान आमी उलोवंक शकता. हें सगळें जेजूचें बेसांव. आनी ह्या घडये सोम्यान हांगसर येवन ताका आराधन करचें भाग फावो केला जाल्यार हें ताचेंच वर्तें देणें. देखून सांपाळून सांगलेल्या त्या उतरां बराबर सदांच खुशाली जाया. कळनासतना ताका अर्गां दिया. किर्तनांनी गितांनी ताची स्तुती करा. तुमकां रचलेल्या देवा तावन देवाक तुमचें तावन तितलें मात्र ताका जाय. हांव होगलाप दितां जेजू, हांव स्तुती करतां जेजू, हांव तुजो मोग करतां जेजू म्हणून ताची स्तुती आमी करया. ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणा सुगडास काण ताका अर्गां दिवया. जेन्ना आमी उक्त्या काळजान ताका अर्गां दिता, आमचे जिवितांत मागिल्लें आमकां मेळ्ळां म्हणून आमी फाटी येता, थवळ देव आमकां सगळ्या बऱ्यापणान आमी भरता. देखून जें आमी मागून आसां, जें आमी जायते फाटी मागलां तें देवान आमकां येदोळूच दिलां म्हणल्यार फाटीन भावार्थान
फाती येवन आमी ताका अर्घां दिवया स्तुती करया आनी खंडीत जावन जेजू आमकां फावो करतलो अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू म्हज्या काळजांत अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू काळजांत अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू म्हज्या काळजांत अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू अर्घां दिता जेजू काळजांत हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजांत हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजांत हांव जे म्हणटा जेजू हांव जे म्हणटा जेजू हांव जे म्हणटा जेजू हांव जे म्हणटा जेजू म्हज्या काळजांत हांव जे म्हणटा जेजू हांव जे म्हणटा जेजू हांव जे म्हणटा जेजू काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजांत हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजांत हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू म्हज्या काळजांत हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू हांव कालतो रावता जेजू काळजांत अर्घां तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्त अध्याय 11 वाक्य 18 येया तुमी सुमेस्त कश्टतल्यानो आनी वजन ववेतल्यानो आनी हांव तुमकां विश्व दितलो म्हजी जून तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका आनी कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं वावोवंक सुलाभ म्हजें वजें हळू देवाचें उतर हे एक घडी पर बशा मोगाच्या भाव भयणीनो आमी तवळ तवळ आयकल्लें आमकां आमच्या जिवितांत थोडें समाधान दिवचें थोडी दादोसकाय दिवचें आमच्या जिवितांत थोडी तृप्ती दिवचें धैर्य दिवचें एक पवित्र पुस्तकांत जायतीं उतरां आसात आनी त्या उतरां पैकी एक बळादीक उतार तें जावन आसा आतां वाचलें तें देवाचें उतार येया तुमी सुमेस्त कश्टतल्यानो आनी वचन ववेतल्यानो येया तुमी सुमेस्त कश्टतल्यानो आनी वचन ववेतल्यानो आमी सुमेस्त नाना तरेचे कश्ट आमी घेवन आसा वजन आमी व्हांवून आसा आनी ह्या वेळार आमच्या कश्टा वेळार तांचे जशीं कोणी आपोवची नात तूं वचू थंयसर तुका कुमोक मेळटा तुका अशी समस्या आसात तूं ताचे सरशी वचू तो तुका परिहार दिता तूं हांगासर वचू तो तुका वाट दाखयता तूं थंय वचू तो तुका सगळें कळीत करता आनी आजकाल तरणाट्यांक तांकां मोबायलार पळयलें जाल्यार
तुका कितें जाय सगळें तांतूं मेळटा तुज्या खंयच्या सवालाक तुका जापी जाय तूं मोबायलाक वचूं इंटरनेटाक वचूं थंयसर तुका मेळटा आनी तुका खंयच्या जाग्यार वचोंक जाय गुगल मॅप घाल आनी थंयसर त्या जाग्यार वचून तूं पावताय अशें म्हणून आमकां डायरेक्शन दितात पूण एकलो मात्र सांगूंक शकता येया तुमी म्हजे सरशे ज्या जाग्यार आमकां वचोंक जाय थंय आमी गुगल मॅप घालून आमी वेता जर खंयचोय एक जागो तो कळीत नासल्या जाग्याक आमी वेता आनी थंयसर नेटवर्क ना जाल्यार तुवें गुगल मॅप आनी तुजें मोबायल कितले वयर पंदा गेले जाल्यार तें व्यर्थ ते कित्याक उपकार ना जर तर नेटवर्क आसा आनी तुजें मोबायल सारकें आसा तुजें एखाद्या वेळा मोबायल सारकें आसा पूण नेटवर्क ना तो व्हळ ते मोबायल सांगता नो नेटवर्क अननोन रोड हो मारो खंयचो म्हूण कळीत ना तेंचो सांगता हो मारो खंयचो कळीत ना म्हणून ते मोबायल सांगता गुगल मॅप सांगता पूण एकलो मात्र सारकी वाट दिवंक शकता आनी तो जेजू देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणूच सर्गाच्या राजांत तो रिगाचो ना जेजू जावन आसा आमच्या जिवितांत दाखोवची खरी वाट उरिल्ले सगळे थंय हांगा व्हरतात त्या मनशा लागीं ह्या मनशा लागीं त्या व्यक्ती लागीं ह्या व्यक्ती लागीं थंयसर हांगा दाक्तेरा लागीं आनी खंयसर तुका वचोंक जाय थोडे पटी जेजू अशी येवच्या बदलाक खंय आमी वेता आनी तो व्हळ आमी कशे मार्गार वेता आसा सुकोन वेता आमकां कळीत नासल्या जागाक आमी वता आनी थंयसर आमकां पाटी येवंक कश्टांचें जाता पूण एका व्यक्तीच अशें आमी गेले जाल्यार खरी वाट दाखोवंक शकलो आसा तो जेजू आनी तो जेजू आमच्या जिवितांत कश्ट भोगता आसतना पिडा शिडा येता आसतना आमच्या जिवितांत अनवर येता आसतना तो म्हणटा येया म्हजे सरशे येया म्हजे सरशे जेजू आमकां ताचे सरशे आपयता कम टू मी तूं वच हांगा म्हणून सांगना जेजू येया तुमी म्हजे सरशी म्हजे सरशे आनी कोणाक जेजू ताचे सरशे आपयता एकल्याक दोगांक न्ही समेस्त सगळ्यांक समेस्त म्हाका तुमकां हर एकल्यांक पात्रापा सिस्टरांक पविस्नान घेतिल्ल्यांक पविस्नान घेनातल्यांक जेजूच्या मोगांत आसल्यांक जेजूतान पयस आसल्ल्यांक हर एकल्यांक जेजू ताचे सशें आपयता हर एकल्यांक ताचे सशें आपयता आनी आपयता प्रत्येक जावन येया तुमी समेस्त कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो जिवितांत नाना रितीचे कश्ट भोगतल्यानो नाना रितीचें वजन वयतल्यानो आमकां हर एकल्या एका न्ही एक रितीचें वजन आसा न्ही आमच्या जिवितांत कश्ट आसा समस्या आसात देखून आमी थंय हांगा मागण्याक आमी धांवता आमी ते आमचे तेसांव घेवन येता विनोने घेवन येता बरपणी शिती घालता सम्यांक आमी आराधन करता आमचे सगळे जिवीत ताका आमी भेटोवन दिता आमच्या जिवितांत हर एकली एक न्ही एका रितीचें वजन आमी बघता एक न्ही एका रितीन आमी कश्ट जाता एकसुरपण आमी बघता नाना रितीची समस्या आमकां दसतात आमच्या भुरग्यां फाल्यांचे आमच्या भुरग्यांचे बरें फाल्यां चिंता आसतना जायते रितीन आमकां बेजाराय बघता कित्याक अशें जाता आमचे भुरगो जायते शिकला पूण ताका काम मेळोना परगांवाक गेला आनीक ताचें काम तें परमनंट जावना जायते फावटी पिडेस्त भाव भयणीक तांची पिडा शिडा दोसता कित्याक अशें जालें कित्याक ही पिडा म्हणून आमकां आमच्या जिवितांत आमी कंगाल जाता बेजाराय भोगता निराशी जाता आमच्या कुटुंबाच्या संद्याक नाना रितीचे कश्ट येता आसतना आमी सबार पोटी जेजू लागीं सवाल विचारता जेजू कित्याक अशें जातें आसा
सबार भुरग्यांक तांच्या जिवितांत नानाचे कश्ट मेळटात. तांकां थोडे फावटी शिकप तांच्या मतीक समजना. इस्कॉलांत शिकप ते शिकपाचें तांकां वत्तड आसता. जायते कॉम्पिटिशन आसा भुरग्यां मदें आनी आवय बापाय तावन आनीक सडीत तांकां टेन्शन मेळटात. तें शिक हें शिक खेळ्ळो जाल्यार ताका चडीत थंयसर अवकाश ना. देखून ताका इस्कॉलांत शिकप आनी सगळ्यांचे पयलें ताका रँक मेळूंक जाय, पयलें स्थान मेळूंक जाय म्हणून घरा शिकले पावनांतल्या परत्यान ताका ट्युशनाक धाडचें. तें क्लास, ही डान्स क्लास, तें कराटे क्लास, हें ताका सुशेग म्हणलोच ना. पुरासान सगळें आमची भुरगीं बरें जाय म्हण चिंता हांव. पूण उपरांत दुसरेंच घडता. पूण जेजू आमचे समेस्तांचे वत्तड आमच्या जिवितांत कितें आमी वत्तड आमी बगता. आमच्या जिवितांत कितें कश्ट आमी बगता तें सगळें जेजू कळीत आसा. आनी देखून जेजू आमकां सगळ्यांक वडांक तशें ल्हानांक हर एकल्यांक बरें आसल्यांक भलायकी आसल्यांक भलायकी बरी नातल्यांक हर एकल्यांक जेजू ताचे सुशें आपयता. समेस्त तुमी कश्ट जातल्यान वजन वयतल्यान म्हजे सरशी येया. किर्तनगार आपल्या किर्तनांत किर्तन 50 वाक्य 22 देवाचे उतर म्हणटा, तुजें वजें सर्वेस्पराचेर सोड आनी तो तुका सांबाळटलो. आमचें वजें, आमची खंत, आमची भिरांत, आमचे समस्ये, आमच्या भुरग्यांचे समस्ये, कुटुंबांतल्या व्यक्तीचे समस्ये सगळे जेजूच्या पांयां तळ आमी सोडूंक जाय. कित्याक सगळें ताका कळीत आसा. आमच्या जिवितांत आमी कितें बगता सगळें तें ताका कळीत आसा. देखून जेजू माथेवाच्या वंजनांत अध्याय 7 लेखावरतो हुस्को त्या अध्यायान जेजू म्हणटा, सगळें तुमी खंत हुस्को करचें सोडा. पयलें तुमी सदां देवाचें राज, उपरांत सगळें देव तुमकां फावो करतलो. पयलें सदां तुमी देवाचें राज, उपरांत सगळें तुमकां कळीत तो तुमकां दितलो. कितें जेवचें खावचें न्हेसचें पांगरचें खावचें पियोवचें सगळें तें जर तर खंत हुस्को आमकां आसा तें सगळें सांडून आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा कश्ट आसा सगळें जेजूच्या पांयां तळ आमी भेटोवंक जाय. आनी तो व्हड तो आमकां सगळें फावो करता, तोच आमकां सांबाळटा. आनी फुडें जेजू म्हणटा, हांव तुमकां विशव दितलो, हांव तुमकां समाधान दितलो. तुमकां समाधान मेळटलें, तुमकां विशव मेळटलो, तुमकां भलायकी मेळटली. आमी सोम्या सरशी येवंक जाय. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 7 देवाचे उतर म्हणटा, खरें समाधान आमकां कोणातान मेळटा तें देवातान मेळटा. देवाचें समाधान तुमची खाळसां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. आमकां विशव कोण दिवंक शकता? जेजू मात्र. त्या खातीर जेजू म्हणटा, हांव तुमकां विशव दितलो, हांव तुमकां समाधान दितलो. तुमकां समाधान म्हजें तें मेळटलें. संवसार तुमकां असलें समाधान दिवंक शकचो ना. संवसार तुमकां असलो विशव दिवंक शकचो ना. संवसार तुमकां असली भलायकी दिवंक शकचो ना. संवसार तुमकां सर समस्या तावन परिहार दिवंक शकचे नात. पूण हांव तुमकां समाधान दितां, हांव तुमकां सुटका दितां. एक घडी बरं आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे दोळे आमी धांपया. आमच्या जिवितांत अनुभव करचे ते सर समस्ये, निराशपण, खंत बेजाराय, बेभिरांत सगळें ते मती कुडा आसा घडया. जायत्यो गरजो आमी घेवन हांगासर आयल्या. आमची सर मागणी ताच्या पांयां तळ आमी भेटून दिवया. कित्याक जेजू म्हणटा, हे तुमी समेस्त कश्ट जातल्यान वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशव दितलो. सोम्याचो कोरो विशय सोम्याचो कोरो सांगात ताचें समाधान आशेवन ताचें बेसांव आशेवन साबार जाणांनी जायत्या गरजां खातीर मागले आसा. आमचे गरजा आमी घेवन आयल्या. सगळे आमी ताच्या पांयां तळ आमी भेटून दिवया. एका
भयणीचे पांयाचें ऑपरेशन जाल्लो गाये तो बऱ्या रितीन गूण जावच्याक मागोवंक विनंती केल्या. एक भयण आपल्या पती लागीं झगडे रावून कुटुंबान मोगान रावच्याक एक कुटाम मागता. एक भयण तिची धूव वायट वाटेक गेल्ली ती सांडून फाटी येवंक आनी बरी जिणी जिवंक मागता. एका भावाच्या आंगार मस्तक रोज पडल्या ती बऱ्या तरान गूण जावंक मागता. एका भुरग्यान लेखावर ते मोबायल पळोवचें सोडून बरें करून शिकोवंक आवय बापाय मागतात. एक काजारी जोडें तांचे मदें आसले ते बिनाबिराय उपसून डायवर्साच्या हंताक ती पावल्यांत तांणी एकामेकाक बुगसून एक कुटाम जावन उरच्या खातीर तांच्या कुटुंबाचें मागतात. एक आवय आपणातान पयस गेल्ल्या दुवेन फाटीं येवन मोगान रावच्याक मागोवंक विनंती करता. एका भावान एका भयणीक 30 लाख रुपये ते दिल्ले ते फाटीं दिवच्याक ती मागोवन आसा. एका भावाक लिव्हराची पिडा आसा ती बऱ्या तरान गूण जावंक आनी ताणें आपलें पियोवणें सोडूंक मागतात. एक तरणाटो USA मेडिकल एंट्रन्स टेस्ट बरयता ती बऱ्या तरान पास जावंक आनी बरे मार्क्स मेळोवंक मागता. एका घरांत सगळ्यांक ताप जवळीं भुरगीं आसात तांकांय ताप तो ताप गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक मागतात. एक भयणीक वर्टिगो पिडा आसा ती आनी ह्या वरवीं जायते कश्ट जाता ती पिडा गूण जावंक मागता. एक भाव ताका कठीण पाडदूख आनी युरिनरी प्रॉब्लेम आसात आनी हांचे तावन सुटका मेळच्याक मागता. एका घरांत दोगांक कठीण ताप आनी थंयसर कुटुंबांतल्या सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक मागतात. एक भाव आपल्या सुखी वरवीं मस्तुरीरांत पडला आनी ताची तावन सुटका मेळोवंक मागता. एकल्या कठीण बावळ्याची दूख आसा ती गूण जावंक मागता. एक प्रायवंत जोड्याक दोगांयची भलायकी बरी ना बरी भलायकी मेळोवंक आनी देवान तांकां राखोवंक सांबाळूंक मागतात. एका घरांत तांकां थंयसर तेशेनिशी वचोवंक सारको मार्ग ना आनी शेजारच्यांनी थंयसर थोडो जागो दिवन तांकां वचोवंक मार्ग मेळच्याक थोडी वाट मेळच्याक थंयसर मागतात. अर्पिता म्हणल्याची येवच्या म्हयन्यांत डिलिव्हरी जावची आसा ती बऱ्या रितीन जावच्या कुटुंबाची मागतात. दुबय आशिल्ल्या एका तरणाट्याची विजा ती प्रोसेसींग जावन ऑस्ट्रेलिया वचून फावो जावच्याक ते कुटाम मागता. एक जोड्यान गोबायलां ते विविंगड आसात तांणी एकामेकाक बगसून एकामेकाच्या सांगतपणान तांणी जियोवच्याक गोबायल भुरगीं एक कुटाम जावन जियोवच्याक कुटुंबाची संदेह मागतात. तांच्या गरजां खातीर आमच्याय गरजां खातीर आमी मागया आनी सांगता आमी एक कोरास गावया. सगळोच जेजूक समर्पिता. Soglos Jesus समर्पिता कुशीन सरा obsida सदा स्मोक ताचेर पातेर ताचे स्तय हांव जियेता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका चड वंडार हांव समर्पिता. सर्व सावदिता सर्व सावदिता सगळोच म्हाका आमच्या गरजा खातीर आमी मागया देंबी घालया. जी मागणी आमी घेवन आयल्या विनवणी घेवन आयल्या ज्या कोणी आमचे लागीं आमचे खातीर मागा म्हणून विचारला ज्या कोणाक आमी मागता म्हणून बसयला गांवांत तशें परगांवांत आसलें आमच्या हर एक भाव भयणींक ह्या फिरगस कुटुंबाच्या हर एक सद्यांक आमी मागया.
हर एकट्यांनी जेजूशी येवंक जेजूतान बरेंपण जोडूंक आयच्या दिसा जेजून दिलो तो मोगाचो उलो येया तुमी सुमेस कश्टतल्यानो आनी वचन ववेतल्यानो येया हांव तुमकां समाधान दितलो हांव तुमकां विशय दितलो तो उलो सगळ्यांनी सर्वांनी तो स्विकार करून जेजू सांगात भोगोवंक ताचे तान बरेंपण जोडूंक खरो विशय हर एकल्यांनी अनुभव करूंक खरें समाधान जोडूंक कुटुंबांत गरजेची सर बेसावां तांणी दिसपट्टें जोडूंक सर्व समस्या परिहार जोडूंक तसो जेजू तांकां आनी आमकां हर एकल्या फावो करून दी म्हणून ह्या वक्ता आमी मागया ताचें बेसांव घेवच्याक आमी आयती जावया गावन घेतया त्या व्हडा सक्रामेंताक येसू मिया जेजू क्रिस्त या वेची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जिये त्याने रास करताय सासनाच्या सासना जेजू मोकळा तुझे पाकेता जेजू मोकळा कष्टाची